बिला नमक जाता कवेर काय नंबीक ना आणि चल्ला चेल्ली पसंत केला न्हय तुमक जेव पळोवचे आशिल की माहित गे म्हाका जातक पळोवन 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 पूर जेल्ले आणि हांवें जातक पळयना तांकां कुश जेल्ला न्हय तुम्ही सांगला म्हण केची. गुड मॉर्निंग मम्मी. गुड मॉर्निंग पापा. ओ गुड मॉर्निंग दीपक. टी हाडचवाना नक्क मम्मी टी नका म्हणल्यावरी सांजे तू आणि पप्पा घरा असताना मग कसा विशेष रे दीपक. त्या विषय कसा म्हळ्यारी ते कसा म्हळ्यारी आज संजे हा पूजाक 5:30 गंटे घरा आपयला डॅडी. हे बाप्पू सनी पूतू कसा केला रे तांगेल हट सोडता नांची मो कसने पुणी एक मास्टर प्लॅन कोर का यावती पूजा तिक महापूज करू असावे तिने जाऊन सांगका ही सोयरीक मक नक्का म्हणू तशी हाव करताना ज्याला मेगेल नाव देव की नाही. हाय पूजा. हाय मम्मी. हाय डॅडी. पूजा येयली. नमस्कार मॅम. नमस्कार मॅम. योगो मेगेल चेरडा पूजा आम्ही कसं आराम असायची. आम्ही आराम असलो. तू कशी अस आम्ही एकदम मस्त असायची. हांव आरामच मामा. बळे मंके मये तुमका आराम नाशिल काय नव पैरी सईच चलल काय नव डीन सांगले आत कशे सती. अयो जावेत पूरा अप टू डेट इन्फॉर्मेशन असं पडे गेल्या प्रत्येक हागीले मुतीले पूरा सांगत की म्हणून गेलं की मी गेल चाललो. हे देवा. अयो आता हुशार असू गो पूजा कसं नाही जाय नाही चिके सैती जल्लले तिथलेची. वय वे मये वेदर चिके वाईटच नवे केअर घ्यायची. म्हणलं मग मये हांव तुमके गिफ्ट हाडलेली घे. अयो गिफ्ट आणि कसाला हाडले पूजा थंय 2 कपाट बरी गिफ्ट मुल्ल्या पडल्याची हांव यूज करनाशी. हांव म्हळ्यार रे भयंकर चूजी म्हाका तेश कोणें दिल्ल्यार न्ही पळय ते पसंत येवचें न्ही म्हूण ना ताचे खातीर हांव कोणाला गिफ्ट न्ही घेवची म्हणून ना. वय गो देवकी चेरडान हाडला न्हय काण घे गो कसं शिफारस तू केले घ्या मारायनी. तुम्ही चिकेन तर बसतावा तीन गिफ्ट नी देऊन म्हाका पटयसुचें नाका नाक गो पूजा. असं मा ती मोगार हाडल नव्हे हे पूर दवरून घे. जायत रे देवा. इथे वचून त्या पूजा खातीर एक आईस्क्रीम हाडा म्हणता. कसं गो ह्या पावसाक आईस्क्रीम मारणी. वत्ता की ना तुम्ही वचून एक पटी हाडा आईस्क्रीम. हा वत्ता ना तू बैस. दीपका तुम्ही उरलयाचे हांव आईस्क्रीम घेऊन येता. हंके कशी पुणी पेटयला हांवें आत्ता हे मेगेल कुलपुत्राक कशी पेटोवचे बा. हे देवा. ऑफिसच कॉल येतस. ऑफिसच कॉल येतस. ओके अर्जंट कॉल येतस तुम्ही उलयाची हांवें तेच. होय चमकालो हांव कसा उरलोच की हांगेले. आजी देव मेगेल साइडा असं दिसता आत्त करतो पड हे का. पूजा हे मेगेल वज्रा नेकलेस पळयल्वे तुवें मेगेल अन्नान वरडिके वेळा दिल्लेल गो
आणि हे हारू मेगेल अम्मान मोगान म्हाका घाल्लेले. वय माये भारी चंद अस तुमगेल वज्रा नेकलेस बंगार पुरा तुम्ही घाला भारी चंद दिसता. मेगेल अम्मान म्हाका जाय जाल्लेले तितले बंगार घालून वरडीक कोण दिला गो. तशीची हांवय मेगेल दिशाक 100 पवन बंगार घालून मेगेल जावयाक कार दिवन 5 दिसाचे गड्द वरडीक कोण सोडला गो. वयवे मये खुशी झाली. दिशाच्या आंकडे पावली. दीपकान सांगील म्हाका तुम्ही दिशाक भारी लायकडे गड्दू अडीकोन दिला म्हणून. आणि एक विषय मये मिगेल आनो म्हाकानी 100 पवन बंगार दिवचितल्यान कुलना जल तांक जल्लेलितले बंगार घालून तांणी व्हडडीक गंमत कोण दिता. तुमक कसाने अभ्यंतर ना न्हू माये. हे विषय पुरा हांव दीपकाला पुढे सांगला. म्हाका गोतना मे इगेल घरा छाणे बरोबर सुरवेक पुरा सांगून मेगेल पुताले लायक सेक्टिंग कोण दवरला हे वयारीला. म्हाका काय प्रॉब्लेम ना गो पूजा. हांवें मेगेल सुन्नेक जाय जाल्लेले बंगार ऑलरेडी कोण दवरला. पण दिवची ती नशेबईसोची म्हाका कसले अभ्यंतर ना. आता कालार पुरा हेवी बंगार घालून भायर वची उण न्हू माये. ते एक राखचे काम नव्हे. हांव जाल तितले उण बंगार घालचे आणि म्हाका तितली इष्ट ना बंगारांनी. बंगरा विषय सांगून एक सोलवाच्या साध्य जायनी. आणि कसं करचें म्हणल्यार पूजा जॉब आणि वतास काही नव्हे. वर्डीक जात तर जेव्हा जॉब आवत चालोचे नस की तुका कसं की प्रमोशन आणि जाल्ले म्हूण आयकल्यावर जाली म्हाका. वय माये म्हाका प्रमोशन जावचार आसा आणि हांव वर्डीक जात तरी जॉब करया म्हण आसा. आणि हांव हे विषय दीपकाला सांगला. ताण म्हाका सपोर्ट करता म्हणला. यो देवा मेगेल चाल्लेल ಮತ್ತೆ ಒಕ್ಕದ ಜೋಗಲ್ಲ ಕೀತ್ಯಾನಿ. वैगो पूजा आमगेल घरण्या कोणीय सुन्नो कामा वचनाची वच्चे गती ना. जाय जाल्लेल तितले कोरून घाल्लेला सांगा. चंद कोरनू घर संसार पळोवन घेवन बामणा पळोवन घेवन असल्या जाल्ले तितलेच ते. वय माये तुम्हेल घरात सून जाऊन येतल्यान कसने काम करची गरज ना म्हण म्हाका गोत आसा. जाल्यार म्हाका लायफांत एक गोल आसा. हांव इतले कष्ट पावन शिकिले कसने एक कॅरियर अचिवमेंट करका म्हणून. आणि म्हाका मिगेल अनुभवांनी दिल्लेले व्हड आस्ती म्हळ्यार मिगेल एज्युकेशन. कसन केल्यार खूब वना मोही कसं करचत. आणि मिगेले अनुभवांनी मस्त कष्ट पावन म्हाका शिकयला माये. तांके एक मुखार लायक कोण पळोवका म्हण म्हाका आशी. ताजे खातीर म्हाका इंडिपेंडंट आसका. ताका म्हाका हे जॉब सोडू ना. आत्त कळ्ळी म्हाका गेल वीकनेस आत्त करता पळय. वय गो चरडा तू सांगील करेक्ट. तुगेल अम्मान मस्त पुडेची तुगेल सोयरीक हाडलेली. हांवेची तू गुड्डी नाका म्हूण सांगिले जाल्यार तीन सोण अशी तू कोपास पेटयला पळय. आमगेल घर आमगेल कारबार आनी पळोवन मागशी तुका घालून आमगेल घर थंय पावची तशें केली पळय तिणें. आनी खंयचे आवसू जाल्यार तांगेल चेल्ली राणीशी आसूं का म्हूण आशिल्ले नव्हे. आनी पद्मिनी खंय पाप तिक मेळना तिले चलये पुणी मेळ्ळो म्हूण आशी आसता नव्हे. तशी तुका पेटयली तिणें. आनी आमगेले स्टेटस आमगेले ते चंद दीपकाक पळयली प्रत्येकली म्हाकशी पडताची. वर्डीक करी म्हूण आमगेले लालेताची. जाल्यार जावेत गो तुगेलो अम्मा सोण अशी फाटी दवरून तुका पेटयली पळय. भारी हुशार आसती. तुगेल अम्माल आनी तुगेल नशीब गो पूजा. असले घरण्येक मेळटा
असल गरडणे वर्डिकोन वत्ताची म्हण स्वप्नात आयल्याकला की ना की नवे हिक कंकीला इकडे वर्डिकोन दिवनु आ नಮ್ಮನ ಐಶೋರಾಮರ ಜೀವನ ಕಡ್ಚೆ ಮುಣಕಸ್ಕಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಸ್ಕಂಗೆಲೆ काय ना रे डी मका मते दुखल्यावरी जातोस कसं गो कसं झालं सांग अन्न घेऊ का बैस चिकी कसं झालं नाकडी मग मस्त अनकम्फर्टेबल फील जातोस मग घरा वचू का मग मस्त माथे दुखतोस माये मिगेल गतीर तुम्ही आईस्क्रीम हाडयतोस ती थँक्स तुमका हांव अनेक पाटी येता म्हाका आतां मस्त माथे दुखतोस आनी एक नमून अनकम्फर्टेबल फील जातोस मम्माक सांगा ती अयो कसं जल्ली गोमे गेल देवा कसं जल्ले सांग चेरडा आता मामू बेजार करता त्यांनी आईस्क्रीम घेऊन येता सर आप गो चेरडा मम्माक मस्त बेजार जाता रे म्हाका अशी वच्चा बिलकुल मन ना रियली सॉरी माये अनेक पाटी येता वही वेचरडा जायत घरा वचून रेस्ट घेयत कंकी काम आनी केलेल चड जावन दिसता मात्या दुखी दीपक तिक पूजायक घरा वोन सोड रे जायत माये हांव घरा वचून रेस्ट घेता तुमी तुमे हेल्थाची काळजी घे येती येता अम्मा हांव तिका थंय सोड येता सॉरी डी गेला भीती इतले पुरा जाल्ले हांव आनी घरा वता जायत बाय कसं झालं पूजा कसं रे अम्मान कसं म्हणलं दोडे कसले उद्या कसं झालं काय ना कसं नाही जाय नी म्हाका वेळ जाता हांव वता हांव कॉल करतो जायत बाय ओके बाय नाही ही कसं अशी चमकली अम्मा दवा कसं नाही म्हणलं की म्हणून राब अम्माला వచ్చి निमगित कसं झालं अम्मा तू कसं नाही म्हणलं पूजा क ती ते बेजारार गेली ना रे देवा हा कसं नाही म्हणली तिका मक्का तुगेल पूजा मस्त इष्ट झाली रे भारी चंद आसा तुगेल सिलेक्शन म्हळ्यार सिलेक्शन ह्या वार्डिके खातीर मेगेल कसं नाही अभ्यंतर ना इथे वय वे अम्मा तुका खुश झालं पूजा मग गोत आशिल गो अम्मा तू ती एक्सेप्ट करता म्हण गेलो तू केन्ना की ना म्हणा म्हण म्हाका गोत आशिल्लें वय वे अम्मा तुका खुश झालं पूजा वही रे चरडा तुगेल खुशीच मेगेल खुशी तुगेल आन खंय चमकलो ते फ्रिजा भितर जाव बैसून आईस्क्रीम करता सकी कसं की तिगेल पूजा लेक आईस्क्रीम दिवन तोंड गोड कोण पेटोया म्हण लेकील हा कसं आईस्क्रीम तू आणि आन बैसून खायच अम्मा तोंड गोड करायची हांव पूजेक कॉल करून येता तशी एक वॉकावर वचून येता हा अम्मा रात्री जेवणा भायर वचया आमी पुरा बाय राब रे चरडा धावल पळय आत्त पळया ही वैयारी कशी मेगेल घरा सून जावन येत म्हणू देवकी यू आर ग्रेट म्हणल्या वरी हन्नी खंय चमकली अब्बा मेगेल बाम म्हणू आनी खंय येणीची आयले वे तुम्ही कितले वेळू कसं ते आईस्क्रीम जेव कोर्न हाडू बशिले वे तुम्ही गो देवकी त्या कार पंक्चर जालेल गो त्या पुरा सोडी तांनी खंय तांनी तुमका तुमगेला आईस्क्रीमाक राखून राखून सुकून गडबड भायर वचून खाता म्हणून चमकलीची अनेक गोतस तुमका बरं हा वर्डिके ओके म्हणलें तू ओके म्हणला कसं उलयतस तू आज सूर्य खंयचे दिकान आयला की पुरो पुरो हीण कसं ती स्केच घाला
तिणे ओके म्हणून साध्य ना कशी ओके म्हणून म्हणला म्हणून म्हाका पळोवपा कसं गुणगुण उलयता आसाची येया मागची हेल्प करे येया देवकी आणि कसकस अनासिकी वेंकटरमणानं रक्क